सरकारान अनाउन्स केलें स्टेट फेस्टिवल म्हणून करेक्ट. तुम्ही वेलकम केलो, आम्ही वेलकम केलो ह्या कमिटीन विरोध केलो. विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन. सो ह्या वर्साक जात्रा जी जाली हय. ती स्टेट फेस्टिवल म्हणून जाली काय जाली ना? ना, जावंक ना. जावंक स्टेट ना. फेस्टिवल म्हणून जावंक ना. कारण कशें आसलें, नॉर्मली मागीर जालें कितें तेतून स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर्स केलो, पूण डिक्लेअर केल्या उपरांत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां करून घेवपाक जाय आसलेले एका म्हयन्या भितर नवे कमिटीक, ते तेंच्यांनी करून घेवपाचो कांयच प्रयत्न करूंक ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या पण लेवलाचेर तांणी एक करतलो. मुद्दो मांडलो न्ही की तांकां विश्वासाक घेनासतना स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर केलो म्हणून. पळय कशें आसा खबर आसा प्रमोद बाग, आमचो जो देव आसा न्हू, इट इज नॉट लिमिटेड टू फक्त माजन 400 असो ना. ह्या लेवलाचेर रावो न्हय आमी. आमचो देव हो आमचो न्हू, हो आमचो देव हो पूर्ण देशा पर्यंत पावलेलो आसा. ह्याच मुख्यमंत्र्यान आमच्या देवाचें प्रतीक जें आसा तें पंतप्रधाना पर्यंत पावयलेलें आसा. तेन्ना तुमी कित्याक विचारूंक ना? म्हाज्या देवाचें प्रतीक जें आहा पळय तूं पंतप्रधानाक दिलें, तूं कोण काय म्हणून? तेन्ना ओगी रावल्यात मरे. आनी आतां स्टेट फेस्टिवल म्हणून जो डिक्लेअर करता पळय, तो कित्याक लागून डिक्लेअर करता? तुमकां लागून 400 जाणांक लागून न्हू. 410 जाण म्हाजन आसात, तांकां लागून स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करूंक ना. स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर केल्लो आसा. आमची जात्रा जी आसा ती पूर्ण गोंयकारांची जात्रा आसा. तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. ते लोक जे थंयसर येतात पळय सगळे, ते शिरगांवकारांच्या 400 लोकांच्या घरान रावूं शकनात. ते घरातले उदक पिवूं शकनात सगळे. ते तेंच्या घरान वचोन थंयसर टॉयलेट करूं शकनात. तांकां सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोडाची वेवस्था, लायटीची वेवस्था, उदकाची वेवस्था ही गव्हर्मेंटान करपाची आयज गरज आसा थंयसर.